ढवळे हांगासर वामनेश्वर देवळा लागसर रावपी पुंडलीक नायकाच्या गोठ्यात वचून मध्यान राती बिबट्यान दोगा पाडकांचेर हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात एका पाडकाक मरण आयले जाल्यार दुसरे पाडूक गंभीर जखमी आसा। ह्या घडणुकेक लागून पुराय वाठारांत भयाचें वातावरण निर्माण जाल्लेलें आसा। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत रान अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळाचेर वचून ह्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। सध्या ह्या बिबट्या खातीर पानरो बसयला। निलेश पुंडलीक नायक च्या घरा सायडीन त्यांचो गोठो आसा आणि काल राती पाडकांचेर एटॅक जाल्लो आसा, बिबट्यान एटॅक केल्लो आसा आणि एक पाडकाची डेथ जाल्ली आसा। दुसरे सारकें म्हणल्यार क्रिटिकल कंडिशन अशें आसा। तेंच्यांनी फॉरेस्ट ऑफिसाक कॉन्टॅक्ट केल्लो, ते हांगा येवन गेले। आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता की तेंचे जे कितें कॉम्पेन्सेशन आहा तें कॉम्पेन्सेशन तांकां मेळोवन दिवपाक जाय। तशेंच आमी रिक्वेस्ट करता की आमी रिक्वेस्ट फॉरेस्ट ऑफिसराक केल्लो की काल जो एटॅक जालो तो आयजूय जावपाक शकता, सो तेज्या खातीर ट्रॅपाची कितें तरी तेंच्यांनी अरेंजमेंट करपाक जाय। म्हणजे आमकां कळोन येयला की तेंचे कितें SOPs कितें चेंज जाल्या, सो कितें रुल्स एंड रेग्युलेशन्स फॉलो करून ट्रॅप समज हांगा लावपाक मेळटा। कित्याक हो असो फर्स्ट इन्सिडंट आसा ढवळेन, हेज्या पयलीं असो इन्सिडंट जावना आशिल्लो। कुत्र्यांचेर खुबसो एटॅक जाल्लो, पूण गोट्यान बी असो पाडकांचेर केन्नाच एटॅक जावना आशिल्लो। आमकां अशें आतां खुबशें जालां की गांवारेडे बिबटे हे सगळे गांवांनी येवपाक लागला। हिल कटिंग्स खूब जाल्ली आसा, तेज्या कारणान हो परिणाम जाल्लो आसा। मागता हो जो एटॅक जाला तेजे फॉरेस्ट ऑफिसरान बेगितल्या बेगीन तांकां कॉम्पेन्सेशन घेवन दिवपाक जाय।